जेजू आमचो मोगोर्ता, आमची तो हातो व्हरता, आमकां वेगे तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव, आमकां मागता तुजे वेगे आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव, आमकां मागता तुजे वेगे आमी लिपता. सगल्यांक तुमकां देव बरी दीस दिवं. आज किरीत भाशेन आमी मागतले आज जल्माचो दीस फ्रेनिवास. किरीत भाशेन ह्या तरणाट्या खातीर आमी मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सोंपलेल्या मानुएल क्रुलासो दुसऱ्या वर्साचो उगडो आसा. आज किरीत भाशेन देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. फ्रांसिस्को कुन्या नेतन वाज आपल्या जल्माचो दीस समरमता तांचे खातीर मागुया. तशेंच भलायके खातीर मागुया रिता कार्वालो आनी आमचे फिरगोचे खातीर मागुया. आमची फिरगोज उदीक जिवाड आनी आमी फिरगोजकारांक कशीं उदीक आनी उदीक देवाक मानता ते भाशेन आमचे जिवे जिवंक आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांचो उगडास करून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणू जावंक पावूं. हे पोरी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, तुमचे मदें कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मदें कोण बोलेकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सुम्याच्या नांवान ताका तेल लावचें. हें भावार्थान केल्लें मागणें पिडेवंतांक तारण दितलें आनी सुमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका बगसतलें. म्हणटूच एकामेकाक तुमचीं पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तुमकां भलायकी मेळटली. प्रामाणीक मनशाच्या कुतकुतीत मागण्यांक खूब बोल आसा. एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. पावस पडना जावन ताणें कोतकोत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रितमे वयर पावस पडूंक ना. उपरांत ताणें नव्यान मागणें केलें आनी मोलबान पावस घालो आनी जमनीन आपणी फळां दिलीं. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले कोण स्वता सोडशिल्लो खर्चलो जाल्यार आनी दुसरो ताका परतून हाडीत तर
ताणें हें मोतीन दवरचें, जो कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या एका पातक्याक परतून हाडटा तो ताका मरणांतलो वाटायतलो आनी खूब पातकांचें बोगसणें जोडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. दुंपावरी प्रार्थोन म्हजें तुजे मुखार चडून दी. परतून म्हणया. दुंपावरी प्रार्थोन म्हजें तुजे मुखार चडून दी. तुका उलो मारता सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. हांव पोळें तुका आपयतां, म्हाका कान दी. दुंपावरी प्रार्थोन म्हजें तुजे मुखार चडून दी. सांजेची बेटवणी कशी म्हजे जोडलोले हात. जबाब. दुंपावरी प्रार्थोन म्हजें तुजे मुखार चडून दी. सर्वेस्परा, म्हज्या तोंडाची राखण कर, म्हज्या होंठाच्या दाराक आडंबो घाल. तुका सर्वेस्परा म्हज्या दुनिया, म्हजे दोले उबारतां. तुका शरणा येता, म्हाका सणूं नाका. जबाब. दुंपावरी प्रार्थोन म्हजें तुजे मुखार चडून दी. उद्गार. Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy. बाप्पा, स्वर्गां आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy, Sorvesperam soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्या मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चावल्लो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी सोशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां बेगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, एका धाकटुल्या भुरग्याक आमी पळयता तेन्ना आमचे भितर जायते सूख संतोश उप्रासता. आमी धाकटुल्या भुरग्याक पळयले उपरांत आमकां जिवाक बरें दिसता. अशें आमी धाकटुल्या भुरग्याक पळयता तेन्ना आमकां देव स्वर्गांतल्यान देवला अशें दिसता. जायते फावटी भाव भयणीनो, जिरेवांच्या काळार भुरग्यांक हूक नासले. ताका लागून जेसू म्हणटा, धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन तुमी तर जायत जाल्यार सुर्गीचें राज तुमचें. कित्याक जायत जेजू अशें म्हणटा? कित्याक काळजान मनान तीं गरीब, काळजान मनान तीं उक्ती, काळजान मनान देवाक तीं मानवतात आनी काळजान मनान आपूण सगळें भास्करपण तीं पयसायतात. अशें दिसाक भुरग्यां भाशेन आमी जावंक जेसू आमकां उलो मारता. भुरग्यां भाशेन म्हणजे आमगे चाल आनी उतरां न्हय, पूण आमी आमच्यो कोरन्यो आनी आमी आमचें चिंतप. देवाचें राज ओदीक आनी ओदीक आमकां कितें सांगता तें ओदीक विस्तारूंक, देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें काळीज मन उक्तें धरूंक आमी दर दिसाक उपाय घेवंक आनी भुरग्या भाशेन आमी ओदीक आनी ओदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक उक्तेपण दाखोवंक आमकां तो ह्या वेळार उलो मारता. तर हेंच मनान धरून दर दिसाक देवाच्या उतराक आमी आयती जावया, आमचें काळीज मन उक्तें धरुया आनी देवाच्या राजाचे ओदीक आनी ओदीक आमी पाटलावदारां कशीं तें विस्तारूंक वावरुया. गायन घेऊया C35 पेज नंबर 43.
C35. Tuż denian favos alom, pritumenam radillo, mochacha varakelos, medoi captu camudo, makarituka baba, diamka jiva udos, makarituka baba, diamka jiva udos. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबूय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकताव देखून आतां दिवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र तळपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्यार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगोत पातकांचें बक्षणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो उगड पोरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सर्वोद्दारा आशी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान
ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची विवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. मागीर आयच्या दिसाक आपल्या खातीर मागूंक लायलां ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आयच्या दिसाक आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता ते सगळे आमच्या तरणाटे आनी भुरग्यां खातीर. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दमनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां धर्ने फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतल्यान आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उतार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जी येता रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ल्हान भुरग्यां भाशेन देवाच्या राजाक उदारपणान फावो ती मोजरी करतात तसली मनशां जावं होच जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D26 पेज नंबर 61 D26. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. विश्वासी देवा, आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आदारी बिस्पा पासत मागणे सगळीं बरोबर. भोवमोगाच्या बापा, आमच्या सासणी गोवड्या तरेतरेच्या मुणयाऱ्याचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेन गोवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्यांक तुवें वेंचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेसू वरवीं आपलें जिवीत आपल्या शेड्यां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन, शक्तीन, बुदीन आनी भक्तीन ताका बोर. आनी आमी आमच्या गोवड्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वासी शेड्यो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गोवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावो शिकोर. हे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन.
गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96 F23. Mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja. Bajkotoja mocuja, tu smalakne maruja, Jezu cioci conio levarangaluja, e calis monanzolia. Mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja, mocuja Krista Shantin mocuja.